मोगशनो बाळूजीचे पुणशेत भिकरनगट्टे मंगळूर हांगा तावन प्रसार संच्या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां स्मेस्तांक मोगासो येवकार। रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाचता आसतना आमकां एका सणे एलिया प्रवादी उठोन येवसो दिसता। एका जगल्याने मारल्या बरी एलिया प्रवादी उबो जाता। बहुशा हें दृश्य तुमी पळयत आसतना इल्लें ड्रामॅटीक आसा म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो वा इल्लें सिनेमॅटीक आसा म्हूण चिंतूंक पुरो ती तुमची चूक न्ही, कित्याक तें दृश्य तशें आसा। कोण हो एलिया प्रवादी? गिलियदांतल्या तिशबे गांवाचो हो जावन आसा प्रवादी। पूण हाचे विशयांत आमकां कितेंच चडीत आयकूंक मेळना। ताचें कुटुंब कशें आसलें, खंयसर ती जियेतालें, आवय बापूय कोण आनी कितें कसो तो वाडलो ह्या विशयांत आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना। पूण थोड्या दुसऱ्या मुळांत हांव एलिया प्रवादी कोण आनी कितें म्हणल्या विशयांत समजूंक प्रयत्न करया। एलिया प्रवादी गिलियदांतलो तिशबे गांवाचो, म्हळ्यार एक दोंगराळ प्रदेश तो। आनी सडाव जावन दोंगराळ प्रदेशांत हांव आयिल्ल्यांक तांचें वर्तन तितलें बरें न्हय, रिफायंड न्हय, म्हळ्यार इल्लें धरग नाजूकायेन उलोवंक तांकां कळयतना इल्लें धरग आनी कठिनायेची उतरां ते उलयतात। तांच्या वर्तनांत हें दिसता। ताचे उपरांत ताका सडाव जावन ताणें नेसनांत हांव वळखलें चड। रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आहाजिया राय आपल्या सोजेरा लागीं विचारता, तुमच्या लागीं उलयलो मनीस कोण तो? आनी ते म्हणटात, तो लोवेचो दोगलो न्हेसोन आसलो, सामड्याचे पट्टी ताच्या पेंगटाक आसली। आनी तक्षण आहाजिया म्हणटा, तो तिशबेचो एलिया। म्हणजे एका प्रवाद्याक कसलें नेसण आसा जे तें नेसण हाचें थंय आसलें। आनी एलिया प्रवादी थंय ताचें नेसण पळयत आसतना लोक ताका म्हणटालो, हो जावन आसा प्रवादी। आनी खंडी जावन ताच्या उतरांनी बरें नाजूकाचें उतर नातलें, उजो स्वंगतालो तो, कठिणाची तो उतरां उलयतालो, पूण तितलोसो तो भावूकपणान एक सुरो जातालो, डिप्रेशनाक वेतालो, सबार फावटी आपणाक कोणूच ना म्हणून तो भावूकपणान वळवळतालो। आनी मनशास्त्रा प्रमाणे कोण आपल्या उतरान वर्तनान धरग आसात, नाजूक नात, इल्लेशे टफ आसात, तांचे थंय दुसरें एक मोवाळपण आसता, भावूकपण आसता, एक सुरे ते जातात, हें आमकां मनशास्त्रांत कळोवन येता। आनी असले व्यक्तित्व जावन आसलो एलिया प्रवादी। एलिया प्रवादी ताका देवान विसता आसतना आमी चिंतूंक नजो की तो निजायकी आत्मीक रितीन बळवंत आसलो, उंचायेचो आसलो म्हणून, तशें आमी चिंतूंक जायना। देव प्रवाद्याक विंचतना ताची आत्मीक उंचाय पळयना, बगार आपणाच्या उतराक कोण पाळो दिता, आपणाचें उतर कोण आयकता, कोण विधेय जाता, तांकां तो विंचता। जावं पुरो तें दाविदा विशांत, जावं पुरो तें अब्रामा विशांत, आनी हर एक प्रवाद्या विशांत आमी पळयता जे मनीस तांचे थंय आत्मीक उंचाय नातली जाल्यार देवाच्या उतराक शिदा वय म्हणून विधेय जावन चलचे ते तसले ते जावन आसले। आनी त्या देखून देव तांकां तक्षण विंचता आनी आपणाच्या कामाक तो लायता। मगाचे न्हू आमी समजूंक जाय कित्याक एका सणे खंयसरी नातलो हो प्रवादी आहाज राया मुखार कित्याक उबो जाता। आदल्या एपिसोडांत हांवें सगळ्या इस्रायलाचें राज्य कशें दोन वांटे जाले, उत्तराचें आनी दक्षिणाचें, आनी उत्तरांत कोण राय जालो आनी ताचे उपरांत कितले जण राय थंयसर आसले, आनी निमाणे आहाजा पर्यंत हांव तुमच्या लागीं उलयल्लो। आनी आहाज राय निजायकी काळजान स्वार्थी म्हळें हांवें। आनी हो मनीस चड आनी चड बाल देवाक आपल्या राज्यांत इस्रायलांत स्थापीत केल्लो। जायते प्रवादी बाल देवाचे आसले, जायते याजक थंयसर आसले, आनी ताची बायल जेजेबल बाल देवाक देवाचे पुजेक चड आनी चड प्रोत्साह दिवन आसली। हें एका रितीन आपल्या उत्तुंगाक पावतना देव एलिया म्हणल्या एका सामान्य मनशाक राया मुखार हाडटा। रायाच्या आंगणांत राजा आंगणांत तो पावता। थंयसर महान मनीस आसात, मंत्री आसात, सोजेर आसात, राणी आसा, राय आसा, आनी तांच्या मुखार एक सामान्य मनीस उबो रावता आनी एकच वाक्य सांगता, तें हांव तुमच्या मुखार वाचून सांगता। गिलियदांतल्या तिशबेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हळें, सर्वेस्पराच्या नांवान
हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नावान सोपूत घेवन म्हणटा, हांवें सांगी पर्यान ह्या वर्सांनी जावं दव जावं पावस पडचो ना. इतल्यांच सांगलें एका सामान्य एलियान. बघाचनो हें उतर एलियान सांगोंक एक बळवंत कारण कितें म्हळ्यार बाल देव म्हळ्यार संतान उत्पत्तीचो देव, संतान उत्पत्त करचो देव. हें कानानगारन पातयेवन आयिल्लें आनी निसायकी बाल देव म्हळ्यार कानानगाराचो देव. तो संतान उत्पत्त करता, जावं पुरो भुमीर जावं पुरो मनशा थंय. आनी त्या देखून ह्या देवाक चड आनी चड पातयिल्लो हो कानान देशाचो लोक प्रत्येक जावन भुरग्याच्या देण्या पासत बली भेटयतले. प्रत्येक जावन जास्त कारणा खातीर भुरग्यां जावच्या खातीर देवळांत पुजा करता आसतना एकामेका लैंगीक स्वेच्छाचारांची येतले. भुरग्याच्या देण्या पासत कितेंय करियेत, कशेंय जियेत, कोणा सांगी लैंगीक तृप्ती सोडयेत म्हणल्यार तसलें एक आचरण थंयसर आसलें. तितलें मात्र न्ही, पयल्या भुरग्याची बली भेटोवंक ते तयार जाताले. असलें एक विचित्र आचरण तांचे मदें आसलें. आनी ते म्हणटाले बाल जावन आसा देव संतान उत्पत्ती करचो, संतान दिवचो. आनी हांगासर ह्या देवा मुखार एलिया प्रवादी रावता आनी म्हणटा, हांव चॅलेंज करता, तुमचो देव संतान उत्पत्ती करचो देव जाल्यार मनशा थंय आनी मनजाती थंय आनी पृथ्वी थंय संतान उत्पत्ती करचो देव जाल्यार हांव निजा देवाच्या सेवेंत आसचो सामान्य मनीस तुमच्या मुखार चॅलेंज करून सांगता, हांव सांगता पर्यंत पावसूच येवचो ना, पावस सोडया दो सयत पडचो ना. बमीर एक ल्हानशें तण किरलाचें जाल्यार कितेंय उत्पन्न जायचें जाल्यार बीं किरलाचें जाल्यार उदक जाय. आनी उदक जर पावसूच ना, जर दवच पडना, तर संतान कशी उत्पन्न जातली. हें जावन आसा चॅलेंज एलिया प्रवादीन बाल देवाक दिल्लें. तें बालाक खंयच्या कारणा खातीर तुमी पुजा करतात गे, त्याच कारणा खातीर हांव चॅलेंज घालतां म्हणटा प्रवादी. पावस नासतना पळया संतान उत्पन्न जावं दी. तशेंच खंयची संतान उत्पन्न जायची जाल्यार हो बाल देव कारण जाता जाल्यार एलिया प्रवादी म्हणटा, ह्या देशांत आनी मुखार पावस येवचो ना, हांव सांगता पर्यंत पावस येवचो ना. आनी थंयसर आसली फकत सुकी दाड, दुकोळ आनी धूळ मात्र. ह्या एका वाक्यान एलिया प्रवादीन सगळें दृश्य आपणाचें करून घेतली. सगळी स्टेज तो घेता, खंयसर इथून तुलो एकाच सणे थंयसर प्रवेश घेता आनी सर्व संगती ताच्या हातांत आसात म्हणले परी आमकां दिसता. आनी ताच्या उपरांत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एलिया प्रवादीन डायरेक्ट बाल प्रवादीक अटॅक केल्या उपरांत, त्या धर्माक अटॅक केल्या उपरांत देव ताका सांगता, आतां तूं वचून लिपोवन राव, तूं वचून लिपोवन राव. ही एक विचित्र संगत, ही एक विचित्र संगत हांगासर घडटा. प्रवाद्यान हांगासर आपणा विशीं चिंतलें गे. देवान ताका वचून आहाज आमकां राव आनी अशें सांग म्हणटा आसतना आपणा विशीं चिंतलें गे. इस्रायलांत दुकोळ पडटा म्हणटा आसतना, पावस ना म्हणटा आसतना हे फकत बाल देवाची पुजा करतल्या मनशांक मात्र न्ही, रायाक आनी राणयेक मात्र न्ही, ताच्या फाटलावदारांक मात्र न्ही, आपणाकय दुकोळच. जे कोण देवाक निजा देवाक विश्वासी आसात तांकांय दुकोळ पडटलो, पावस आसचो ना, कश्ट आसतले. हें एलिया प्रवादीन चिंतलें गे. उर्शा खंडीत ना, कित्याक देवान ताका सांगलें, एक उतर ताका दिलें आनी तो शीद वचून उलय लागलो. पूण देव ज्या प्रवाद्याक विंचता ताका ताच्या जिणये खातीर, ताच्या जिविता खातीर, ताका वचोवच्या खातीर वेगळेंच एक प्रोविजन करता. आनी देव ताका म्हणटा, तूं हांगा सावन वच आनी लिपोवन राव. उदें तेक आसच्या, जोर्दानाचे उदें ते कुशीन आसच्या व्हळा लागीं तूं वचून राव. आनी थंयसर तुका सदांय खाण फावो जातलें. कोण दितलो? कावळ्या मुखांतर देव उंडो आनी मांस प्रवाद्याक दिवन थंयसर तो पोसता. मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, भोवशा प्रवाद्यान चिंतलें, आपणें आहाज मुखार सांगलेंच, हांवें उलयल्लेंच सर्व संगती सारके जाल्यो आनी म्हाका विशेष कांय करूंक ना. पूण देव एलिया प्रवादीक थंय तावन
त्या जाग्यात हांव पब्लीक जाग्यात हांव काडटा आनी एका गुपीत जाग्याक व्हरून घालता. म्हणजे हांवें पयलीं सांगले बरें, देव विंचता आसतना कोणाकी अत्मिकायेंत उंचायेक पावल्याक न्ही, बगार कोण आपणाचें उतर आयकता तसल्याक देव विंचता. आनी एलिया प्रवादीक आतां फकत ताणें एक वाक्मूल दिला मात्र. ताणें आतां फुडें आनी फुडें झुजोंक आसा, एक बऱ्या सोजेरा पर्यंत ताणें झुजोंक आसा आनी हाका तयार जाय. एलिया असल्या झुजाक तयार जाल्लो मनीस न्ही, पूण देव आतां आनी फुडें ताका ट्रेनिंग दिता, ताका सांबाळटा, ताका कितें गरजेचें तें शिकयता. बेगीनच एलिया प्रवादीन देवाचे वाटो सोदूंक जाय. देव कितें सांगता, देव कितें आशेता, कितें योजना म्हणटा तें ताणें चिंतूंक जाय, ताणें समजूंक जाय. आनी ह्या खातीर देव ताका एका गुपीत जाग्याक व्हरून पावयता आनी थंयसर कोणूच ना, तो आनी देव मात्र. सगळो दीस आनी रात तो आनी देव मात्र. त्या वेळा लागीं कोणूच ना, तो आनी देव मात्र. आनी असलें एक गुपीत जिणयेक देव आपयता. आनी खंडीत जावन हाच्या फाटल्यान जायती मांडवळ देवाची खंडीत आसतली. मग अशें तुमी मिलिटरी विशयान आयकलां, सोजेरा विशयान आयकलां. हे सोजेर कशे तयार जातात म्हणलें भोवशा तुमी आयकलां जावं की बरो. बूथ कॅम्प म्हण आसा. बूथ कॅम्प म्हळ्यार थंय सगळ्या सोजेरांक ट्रेनिंग मेळटा. आनी भोवशा एका सोजेराच्या जिणयेंत ताणें विसरूंक जायना तसलो जागो म्हळ्यार बूथ कॅम्प. आनी ह्या बूथ कॅम्पांत एक सोजेर जल्मता. सामान्य मनीस, सामान्य तरणाटो गेल्लो तो एक सोजेर जावन जल्मता. कितें शिकयतात ह्या जाग्यार? हांगासर एका सोजेराक झुजा थळाक देवंक तयार करतात. थंयसर गेल्लो तरणाटो पयल्याच तयार जावन येना. बगार त्या बूथ कॅम्पांत थंयसर ताणें तयाराय करचें पडटा. ताका तरबेती दितात, कित्याक झुजा थळाक ताणें वचोंक जाय आनी ताणें झूज माडोंक जाय. झुजांत ताणें जीक आपणावंक आसा आनी त्या देखून कितें सगळें खरीचें हें सगळें त्या बूथ कॅम्पांत ताणें कठीण तरबेती घेवची पडटा. कसली तरबेती घेवचें ताणें? झुजा थळाक देवाचें जाल्यार वेगवेगळी विद्या ताणें शिकाचें, कसरत शिकाचें, शस्त्रां कशीं वापरचीं म्हणलें शिकाचें. आनी हाचे प्रास वर्त्यान कमांडराच्या कमांडाक कशें आपणें विधेय जायचें म्हणलें पयलें शिकोवंक आसा. हें जावन आसा मिलिटरी डिसिप्लीन. म्हळ्यार कमांडरान एक विशय उतर सांगलें जाल्यार त्या उतराक तक्षण प्रतिक्रिया जाय, तक्षण विधेयपण जाय. आपूण आपणाचें हांवें सांगलें म्हाका जाय जाल्यार करता तें बिलकूल मिलिटरींत ना. मिलिटरींत कितेंय आसा जाल्यार कमांडराचें उतर मात्र. आनी त्या उतराक विधेय जावचो मात्र एक सोजेर जाता, ना जाल्यार तो सोजेर जायना. असलेंच ट्रेनिंग मोगाचें न्हू एलिया प्रवादीक त्या वळा देगेर मेळटा. असलेंच ट्रेनिंग, असलीच तरबेती त्या वळा देगेर एलिया प्रवादीक मेळटा. कशें एक सोजेर ह्या ट्रेनिंग कॅम्पांत, बूथ कॅम्पांत कशें ट्रेनिंग जोडटा. प्रत्येक जावं सामान्य जावन आसलो तो असामान्य सोजेर जाता. ताच्या उतरान जावंक पुरो, ताच्या करण्यान जावंक पुरो, ताच्या चिंतपान जावंक पुरो. थंयसर शिस्त आमकां दिसून येता. पयलींचे बरी तो मनीस न्ही, बगार आतां एक शिस्तसो शिपाय. आनी हेंच देव सवकास एलिया प्रवादीक शिकयता. एलिया प्रवादी ह्या बूथ कॅम्पांत म्हळ्यार त्या वळा देगेर आसतना गुपीत जिणयेंत जियेत आसतना, गुपीत एकलोस एकसुरो जावन देवा थंय मात्र संबंद दवरून जियेत आसतना ताणें कसलीं प्रालिसांवां शिकलीं हें आमी आज पळोवया. पयल्यान देव एलियाक आहाबाच्या दोळ्या भायर व्हरता. पब्लीक दिसवण्यांत ताका भायर घालता. एलियाक आहाज जावन कितेंच उपाद्र जायनातले बरी देव ताका राखचे खातीर वळा देगेक एका गुपीत जाग्याक थंयसर व्हरता. दुसऱ्यान भोवशा एलिया प्रवादी इस्रायलांत रावलो जाल्यार खंडीत जावं एक ना एक दीस दुसऱ्यांच्या प्रभावाक, वायट प्रभावाक वळख जावची साध्यता आसा. ह्या देखून देव ताका थंयतून काडटा, पब्लीक जाग्यांतून काडटा, परगट जिणयेंतून काडटा आनी गुपीत जिणयेक धरता. थंयसर ताची तरबेती जावंक आसा, ताणें सारक्या ट्रॅकाक येवंक आसा. दुसरें, देव एका गुपीत जाग्याक एलियाक व्हरता जाल्यार हाच्या फाटलें कारण भोव गरजेचें. थंयसर एलिया आनी देव सोडल्यार दुसरें कोणी नात. एका मनशाक आनी एका मनशाचो सांगात जाय, उलोवंक, एकामेका विचार विनिमय करूंक. अशें थंयसर एलियाक दुसरो कोणी मेळना. थंयसर आसा
देव आनी तो मात्र. मनशाक सांगात मेळना जाल्यार तो पिसांतूर जाता, कितें करचें म्हूण कळना. पण हांगासर एलियाक देव असले एका एकांतांत घालता जाल्यार थंयसर एलियान आपणाची गुपीत जिणी जियेजे सामान्य मनशा तावन असामान्य ताणें जावंक आसा जाल्यार गुपीत जिणी ताची भोव गरजेची. गुपीत जिणी ताणें हाडूंक आसा. त्या देखून ह्या गुपीत जिणयेंत एकसूर जिणयेंत ताणें ताकाच सोदूंक जाय. हांव कित्याक हांगासर आसा, हांव कितें करनासा, हांवें खंयसर वसाचें, कोणाच्या हुकमेकाल हांव हांगासर आसा, हें पयल्यान पयलें ताणें ताकाच विचारल्यार खंडी जावं एका हंताक ताच्या मतींत क्लॅरिटी येता. कसो जाल्यार मिसावान हांव आयला म्हणलें क्लियर जाता. आनी ताचे उपरांत कोण म्हाका आपयता, कित्या खातीर आपयता, कसल्या कामाक आपयता म्हणलेंय ताणें सोदून काडूंक आसा. आनी ह्या गुपीत जिणयेंत देवाचेर भरवसो दवरूंक तो शिकता. देवान ताचे कडेन मनशाक सयत हाडूंक ना. काण सयत देव एका कवळ्या मुखांत हाडयता, मनशा मुखांत न्ही. म्हणजे ताणें आतां टोटली कंप्लीट जावन ताकाच देवा मुखार मात्र ताणें पळोवंक जाय. खंयच्याय मनशा सांगाता ताणें आतां मेळोवंक ना. कित्याक मनीस मेळटा आसतना खंडी जावन एलिया प्रवादीक असो एक थाळणी येवंक पुरो, हांव अशें सांगून आयलां इस्रायलांत कितें जाता कळना, दुकाळ पडलो, मनीस मरून आसा की आहाज कितें करता, कितें चिंतून आसा, हें सगळें खबरो काडची मनशाची सवय. देव मनशाक सयत एलिया मुखार हाडिना. बगार थंयसर तो आनी देव मात्र त्या एकसरपणांत त्या गुपीत जिणयेंत. अशें मनशाचेर भरवसो दवरून जियोवच्या प्रास प्रवादीक चड आनी चड देवाचेर भरवसो दवरून जियोवच्याक ही गुपीत जिणी ताका उपकाराची पडटा. आनी अशें चड आनी चड देवाक तो लागीं जावनूच येता, देवाक तो लागीं जावनूच येता. आनी ही गुपीत जिणी मोगाच्या भावना आनी भयणीनो प्रवाद्याक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याक भोव गरजेची. आमचें प्रायवेट लायफ म्हण आसा, हिडन लायफ म्हण आसा. ह्या हिडन लायफ वा प्रायवेट जिणी म्हण आसा, ही जिणी घट्ट आसल्यार, भद्र बुन्यादीचेर आसल्यार मात्र आमची परगट जिणी यशस्वी जाता. परगट जिणयेंत आमी यशस्वी जायचे जाल्यार आमचें प्रायवेट लायफ तितलेंच विश्वासाचें, भक्तेचें, भावार्थाचें आसूंक जाय. ना जाल्यार परगट जिणयेंत आमी कपटी जावनूच उरता. त्या देखून परगट जिणयेंत यशस्वी आशेत हांव जाल्यार आमचें प्रायवेट जिवीत तितलेंच समर्पीत कमिटेड आसूंक जाय. त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत 16व्या अध्यायांत 10व्या वळींत आमी वाचता, जो कोण ल्हान संगतीन विश्वासी आसा, म्हळ्यार प्रायवेट जिणयेंत, हिडन जिणयेंत कोण विश्वासी आसा तो परगट जिणयेंत विश्वासी आसतलो. जो कोण प्रायवेट जिणयेंत अनितीसो आसा तो पब्लीक जिणयेंत, परगट जिणयेंत अनितीसो जातलो. तिसऱ्यान मोगाचें व्हाळाचें उदक सुकता. हें एक विशेश आमकां दिसोंक पुरो. कित्याक प्रवाद्याक तुका हांव पोसता म्हणून सगळ्या लोकांक दुखळ आसल्यार तुका एकल्याक कोणी पोसता म्हणून देव ताका व्हाळा कडेन हाडटा, थंयसर काण दिता, उदक पिवंक उदक दिता. आनी एकाच एका दिसा थंयसर उदक सुकता. आनी हें उदक सुकता कित्याक थंयसर पावस नासलो खंडी जावन. पूण मोगाचें हाच्या फाटल्यान दुसरें एक लिसांव आसा. देव थंयसर कम्फर्टेबल जावन आसल्या एलियाक सांगता, तूं हांगा तावन वच, हांव येदोळ तुका ह्या गुपीत जिणयेंत कितें सगळें हांवें शिकयलें, म्हजेर भरोसो दवरून कशें जिवंक जाय म्हणून हांवें तुका सांगलें तें हांव आतां प्रॅक्टिकल जावन दाखयतां. आनी अशें देव ताका थंय तावन जरेफात म्हणल्या जाग्यार एका विधव सरशीं धाडटा. आनी तिचे विशयांत आनी एलिया विशयांत आमी मुखल्या एपिसोडांत आयकुया. पूण हांगासर मोगाचें ह्या सगळ्या हिडन जिणयेंत, गुपीत जिणयेंत कसलीं सगळीं लिसांवां एलिया प्रवादी शिकता हें आमी आतां आयकलें. तर आमच्या जिवितांत मोगाचें सबार फावटी सक्कड संगती सारके रितीन आसात, सर्व संगती आमी चिंतले पर्यंत जातात, आमची योजना प्रमाणे जाता म्हूण चिंता आसतनाच एकाच सणें सर्व संगती वायट जावनूच येता, बिगडोनूच येता. आनी ह्या वेळा आमी एलिया प्रवादीक उडासां दवरूंक जाय. कित्याक तो ताकाय सर्व संगती ताच्या चिंतपा प्रकार सुसरो नासतना एका सणें देवान तें व्हाळाचें उदक बंद केलें. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत सबार फावटी व्हाळाचें उदक बंद जाता आनी त्या वेळा आमी कंगाल जाता. पूण मोगाचें जर आमची गुपीत जिणी, प्रायवेट जिणी समर्पीत आसली, कमिटेड आसली जाल्यार आमी खंडी जावं विचलीत जायना, कंगाल जायना. बगार देव कितें सांगता इमिडिएटली आयकता आनी त्या उतराक पाळो दिवन मुखार सरता.
आनी हेंच अब्रामाच्या जिवितांत जालें. देवान सांगलें तूं सोड न्हू वच, आनी तो गेलो. कित्याक ताची प्रायवेट जिणी देवा थंय, गुप्त जिणी देवा थंय तितली स्ट्रॉंग आसली, तितलीच बळारीक आसली. त्या देखून देवान जर ताच्या उतरा मुखांतर आमचे थंय प्रॉमीस केलां, तो ताका एक प्रोविजनूय दवरता. जें कितें आमचें तान पूर्ण करता म्हण तो सांगता जाल्यार थंयसर एक प्रोविजनूय तो दवरता. आनी हें एलियाच्या जिवितांत आमी पळयता. देव आपल्या मांडवळींत पयल्यांत तयार करून दवरता, पूण आमकां मात्र थोडे फावटी हें सरप्रायज जावन येवंक पुरो. हें आमी चिंतूंकूच नासलें म्हणून बगूंक पुरो, पूण देवाच्या मांडवळींत हें पयलेंच आमचे खातीर तयार दवरलें आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू, देव आमच्या फाल्यां खातीर तो सदांच जिवा आसा. आमच्या फाल्यां खातीर तो सदांच जिवा आसा. हें फातिल्लो मात्र प्रवादी जाता. Sandu nailoi ya so sari munsharu